एका तेंपार दिवचल शाराक नितळ शार म्हण एवॉर्ड दिल्ले, पूण त्याच शारांतली दिवचल न्हंय सगळ्यात बुरशी न्हंय म्हण नोंद जाल्या। ही विसंगती पयस करपाचो यत्न पालिका करता। कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करतले, पालिकेन तनबी दिल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी बिचोले ही न्हंय जी आसा ती मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून नोटिफायड जाल्ली आनी आतां तितून भर पडल्या म्हणल्यार खुबशे प्रयत्न जाता ती साफ करपाचे, पण आतां तितून भर पडल्या म्हणल्यार जे वेंडर्स तशें थोडे लोक पुला वयल्यान थोडो कचरो जो आसा आपलो वेस्ट तो न्हंयच्या भितर उडयता अशें आमकां मुन्सिपालिटींतल्यान कळ्ळां आनी तांकां ते नोटिफाय केल्या तेंच्यांनी, म्हणून तेंचेर आतां कारवाय करपाचे संकेत मुन्सिपालिटीन दिल्लेले आसा। चेअरपर्सन तशेंच कावन्सिलरांनी सांगलां की कोणी सांपाडले वेंडर्स जाल्यार तेंचे जे हें आसा लायसन ते कट जातले, तशेंच तांचेर दंडात्मक कारवाय बी जातली। पूण ही जी न्हंय आसा ती आमकां साफ दवरपाक जाय, कोणी तशें करपाक जायना की आपली वेस्ट जी आसा ती न्हंयन उडोवपाक जायना। तातूंत खुबशें उदक जें आसा तें पॉल्युटेड जाता, तशेंच जे भितर रावपी जे जीव आसा तांकां बी तेजेरूय तेजो परिणाम जाता। ही मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून जाल्या, पूण खूब प्रयत्न जावन सुद्दां ती साफ जायना। तातूंत जे लोक आसा पळय जे आपले कांयच आपले जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती हें करिना आनी तातूंत ते लोक आपले कचरो जो आसा तो हाडून हांगा उडयता न्हंयच्या भितर। हांगा बिचोली शहर जें आसा तें एक क्लिनिनस आमच्या राज्या भितर एक स्वच्छ शहर म्हणून तांकां एवॉर्डूय मेळ्ळा। पूण अशे ज्यो थोड्यो गोश्टी जाता तातूंत ताका गालबोट लागता। अशातून लोकांनी आपली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती सांबाळून खंयच कचरो उडोवपाक जायना अशेंच हेंच्यांनी मुन्सिपालिटीच्या चेअरपर्सनान म्हटलां। आनी आमचे अशें कानार येयला की थंय सगळे न्हंयेन सगळे कचरो उडयतात म्हणून लोक। आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की अशें थंय न्हंयेन उडोवचें न्ही, आमची तेंचेर नजर आसतली। आमी CCTV लावपाचोय प्रयत्न करता आनी आमकां जो कोण मेळटा तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी जे तेंचे वेंडर कार्ड बीन कितें आसा सपोज जाल्यार ते सुद्दां आमी तेंचे कॅन्सल करतले। दिवचल आमचे जे शहर आहा ते स्वच्छतेच्या बाबतीत नंबर 1 आसा सबंद गोंयांत। तरी पूण आमी पळयले की आमचे जे कोण वेंडर आसा म्हणजे बारीक बारीक गाडेवाले आनी धंदो करपी आसा ते हळू हळून कचरो न्हंयन उडयता। म्हणून हांव तांकां परत विनंती एकदां करता की आतां आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर आसा आनी आनीक बाकीचे स्वच्छता दूत ते सगळ्याक भोंवतले आनी तुमकां मागीर फायन पडटली। आनी दुसरें फायन घालून आमी तुमचे फुडें जर कोण धंदो करता तो तुमचे बंद करूंक शकता। म्हणून हांव तुमकां परत एकदां विनंती करता की तुमचो जो कचरो आसा तो नगरपालिकेक दिया आनी वेगळो वेगळो दिया। आनी तशेंच हांवें पळयलां की सगळे जाण पोळीवाले जे पोळी विकता पाव विकता ते प्लास्टीक काय वापरता, जाल्यार तुमी म्हाका दिसता की तुमी रिसायकल प्लास्टीक वापरपाचें झाडे। लोक आमचे हांगा कितें करता नगरपालिका काय काम करिना म्हूण सांगता पूण आपूण प्लास्टीक घरा कडेन व्हरता। तेन्ना हांव लोकांकूय विनंती करता की तुमी प्लास्टीक व्हरो नाका। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार।